चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतिया कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज म्हजे बरोबर असो मनीस हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां जाणें ह्या पालकाचेर आपले भाशेन वेगळो वावर केलेलो आमकां दिश्टी पडटा. आनीक हालींच युकेच्या देशांत लंडन हांगासर एक तियात्र अकॅडमी तयार जाल्या आनीक ह्या तियात्र अकॅडमीचो पयलो अध्यक्ष हो मान ताका फावो जाला. आनीक तो म्हटल्यार म्हजे बरोबर आमचो मानेस्त कार्लोस फेर्नांडीस आसा. कार्लोस बाब, आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. नमस्कार तिवत्र बाब, तुका चड आनी चड देव बरें करूं की म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली इंटरव्यू करपाक आनी आय विल ऑलवेज रिमेंबर दॅट. आनी तुवें सांगलें ते उपरांत कितें आसा तें हांव तुका सांगतलो. तर आमी सुरवातेकूच जी तियात्र अकॅडमी लंडन ही जी तयार जाल्लेली आसा हातूंत जायते वांटेकार आसात, जायते तांचे मेंबर्स आसात. आनीक हो जो प्रोसेस म्हणजे हालींच ती फॉर्म जाल्या आनीक हो सगळो प्रोसेस करूंक जायती जबाबदारी आमच्या कार्लोस बाबाचेर सोंपयलेली आसा. तर कार्लोस बाब, ह्या अकॅडमीच्या बाबतींत थोडो भोव तुजो विचार. हय, तिवत्र बाब, एक तियात्र अकॅडमी करपाक इजी काम न्ही तें. जायते मुश्कील आसताय, जायते हार्डल्स आसताय, त्रास आसता. ही तियात्र अकॅडमी करपाक एक्चुली आय वॉज नॉट इनवॉल्व. एक्चुली तियात्र अकॅडमी करपाक आमगे फादर लुकास ताणें जायतो वावर केलो आनी तेजे हाडल्यान सगळे आमगेले डायरेक्टर आर्टिस्ट ते सद्दां मेळून मिटींग करताले आनी ती मिटींग जायत गेली. थोडे दीस स्टार्टिंगा मिटींग अरावंड 150 लोक, 200-150 मागीर उणें उणें जायत गेले. पूण कांय जायना जालें, कोण फुडें सरनाहलो लिडरशीप घेवपाक. सो लास्टाक कितें जालें, सगळे एकठांय जाले आनी म्हणपाक लागले, मिटींग जाता आसतना हांव गेलो मिटिंगेक आनी म्हणपाक लागलो सगळ्यांनी चूज केलो, कार्लोस कित्याक तूं इनिशिएटीव घेना जावपाक. एक्चुली आय हॅड माय ओन कंपनी. सो फादर थँक्स सांगलें, फादर म्हूण सांगचें आय हॅव माय कंपनी एन्ड आय लायक टू हेल्प. आदार करूंक शकता, म्हाका आदार करूंक जाय. आमकां कितें पूण बिल्ड अप करूंक जाय फ्रॉम द ग्रावंड रूट. आनी ती ग्रावंड रूट करपाक इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. फादर म्हणलें पूण आय थिंक अबावट इट. म्हणलें सगळे उबे रावले, ना कार्लोस यू शूड डू इट. तुवें करपा जाय, तूं करतलो, तुका नॉलेज आसा, तुका स्कील आसा, तुका कम्युनिकेशन करूंक जाता. ते इनिशिएटीव हांवें ओके फादर म्हणलें, फादर लुकासा हांव हॅट ऑफ करता फादर लुकासा. हांवें म्हणलें फादर थँक्यू वेरी मच, आय टेक द लिडरशीप. सो जेन्ना हांवें लिडरशीप घेता म्हणलें तेन्ना सगळे आबूज जाले. मिन्स दे आबूज हुशार जाता, कितें जाता. सो थिंगसान मागीर आमी दुसरें हें केलें. मागीर एकलो एकलो उबो रावपाक लागलो आमी जाताय. फेल्सी आमगेलें एक्टर, सो शी इज बिकम वायस प्रेजिडेंट. मागीर तेजे हाडल्यान हय फेल्सी. मागीर तेच्या हाडल्यान पीटर द मेर्से. ही इज ऑल्सो वेरी वेरी हंबल पर्सन आनी तो आमगे टिकेट पासून घेवन ही इज अ नंबर 1 इन UK. वेरी गूड मॅन. सो ही ऑल्सो टूक द लिडरशीप. सो ही इज लायक अ ट्रेजर. मागीर तेच्या हाटल्यान आमकां मार्क डी सिल्वा. सो ही इज लायक टीचर. तो म्हणपाक लागलो आय ऑल्सो टेक द लीड. सो ही इज लायक माय सेक्रेटरी, मीन्स आवर सेक्रेटरी, गोंयकार आमगे सेक्रेटरी. आय कांट से मुगेलें. मागीर तेच्या हाडल्यान लॉरेन्स मास्कारेन्स तेका. सो वी आर लायक वेरी स्ट्रॉंग 5 guys. आनी आमी अंडर वन अम्ब्रेला वी वॉन्ट टू हॅव अ लायक तियात्र अकॅडमी. सो हिंगसान आमगे सुरू जालें. सो आजून आमी चालू आसा प्रोसेस. इट्स अ बीग प्रोसेस. ती रोखडी जायना. ताका कॉन्स्टिट्युशन आसा, ताका जाय ड्राफ्टींग करपा आसता, तांकां हार्ड वर्क आसा फ्रॉम द ग्रावंड. आनी हें करपाक
सगळें मुजी सोडला बट हें करूंक आनी हें करपाक मागीर हांवें जॉब तांकां एकल्याक दिला तूं हें कर हें कर सो वी आर वर्कींग बट वी आर फॉर्मींग इट वी आर गोईंग अहेड विथ इट सो दॅट्स अ होल प्रोजेक्ट या खरेंच काळजांतल्यान खुशालकाय बघता की युकेच्या देशांत तियात्र एकेडमी जावप तियात्र म्हणलो काय ना तियात्र आख्ख्या संवसाराक फकत गोंयांकूच तियात्र हें नांव आमकां दिश्टी पडटा पूण कालोस बाब हेज्यो एडवांटेजीस कितें आहा अश्यो दिसता तुका तितून बाब तुगे पॉयंट इज नोटेड एका एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज आसा ना एक तियात्र एकेडमी करूंक वचो जाल्यार यू हॅव टू डू ओन्ली तियात्र तें प्रोग्राम सो आमी बसून तें चिंतलें तियात्र करतले आतां कितें मेंबर कितें म्हणटाय वॉट वी आर गोईंग टू गेट बेनिफीट सो आमी आजून तें सारकें जालो ना आनी नांवूय आमगेलें तियात्र एकेडमी म्हणून वी आर गोईंग अप एंड डावन तियात्र एकेडमी करपा पासून आय कांट कॉपी द कॉपीरायट ऑफ गोवा देर इज अ बीग क्वेश्चन मार्क सो I just spoke to one of the member from the Goa Association board. I said, Baba, Tiatr Academy, kitne problem asa? He said, there might be a problem. The issue, we can't copy a copyright. So the now, now change kona tole. So to get benefit for Goenkarang, so as I am meeting getli, council advice getli, some of my advisor, kit kele bore, what benefit we can give it to Goans. एकेडमी केल्या म्हूण जायना तेजी बेनिफीट मेळपा जाय हय आनी तूं मेंबर जाता तो मेंबर पयलो म्हणटालो बाबा आपणा बेनिफीट कितें मेळटा वी हॅव टू वी टेक वी हॅव टू गीव देम बॅक सो ही बेनिफीट मेळपाक आमी कितें चिंतिलां वी जस्ट ट्विस्ट द नेम स्लायटली नॉट कन्फर्म आजून नांव जालो ना तियात्र एकेडमी म्हणून एकेडमी म्हणून जालो ना सो वी आर लुकींग एट ऑल द सायड एंगल हय सो आतां आमी कितें केलां लिमिटेड कंपनी करूंक जायना सो टू गेट अ बेनिफीट दी सेड वी हॅड हॅव सम चॅरिटी सो वी आर गोईंग टू फॉर्म अंडर चॅरिटी नेम सो चॅरिटी नेम केलें म्हणटकूच आमकां बेनिफीट मेळटा म्हणजे ब्रिटीश गव्हर्मेंटा कडेन त्यो पॉलिसीज आसा हय सो वी हॅड टू रेजिस्टर होल थिंग इन UK सो इट वील कम अंडर बॅन ऑफ UK आनी देन आमकां UK गव्हर्मेंट तेंगे कितें आसता न्ही तेंगे कितें आसा केन्ना ट्रेनींग करपाक भुरग्यांक शिकोवपाक कोंकणी आर्ट एंड कल्चर तें करपाक तेंका फंड आसताय या दॅट वी हॅव टू अप्लाय फॉर द फंड तेंका प्रोजेक्ट दाखोवपा जाय आमी कितें करता काय तें आमी तें प्रोजेक्ट दाखोवंक पडटा आनी नेक्स्ट थिंग सपोज आमकां हॉल बुकींग करूंक जाय एडवांटेज आसा आमकां 20% डिस्कावंट मेळटा हॉलाचेर सो हय सो दॅट बेनिफीट फॉर द ऑल प्रोड्युसर डायरेक्टरांक सगळ्या तियात्रिस्टांक बेनिफीट देन आमी कितें एक ऑर्गनायज करता जाल्यार से स्पोर्ट्स or तेंका एक्टिविटीज कल्चर or समथींग फोक ट्रूप जाता न्ही सो तें करपाक आमकां बेनिफीट मेळटा आमकां डिस्कावंट मेळटा सो बेस्ड ऑन दॅट आमी वी आर प्लॅनिंग टू डू समथींग बट आय कांट टेल यू एक्झॅक्टली इट इज गोइंग टू बी तियात्र एकेडमी या बट कालोस बाब मातसो एड करता म्हणजे आमी आतां जाणा ते भाशेन आमच्या गोंयचे कितलेशे आतां कावन्सिलाक आसा कावन्सील मेंबर आसा जावं गव्हर्मेंटान भितर वावुरता सो तेंचे कडल्यान तेंचे बरोबरूय तुजी मिटींग जाल्या आसतली तेंचे कडल्यानूय एक तुमकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळां आसतलें हय तेंचे ते मिटींग जालें म्हाका आनी एक मिटींग आसा वीच नेक्स्ट इयर जानेवारी बिकॉज एक मिटींग आहलो म्हाका डिसेंबरा बट डिसेंबर आय कांट मेक इट बिकॉज ऑफ माय फॅमिली इश्यू सो तेका लागून आय एम आउट ऑफ द स्टेशन सो वेन हांव परतून जेन्ना येतलो जानेवारी येतलो तेन्ना मिटींग घेतलो आनी तेंकोणी सर्टन प्रोजेक्ट आसाय आनी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आमी फोकस करपाचो इज लायक अनएम्प्लॉयमेंट which they said they look for the benefit of what we can give. And another issue आमी discuss करताय about health issue. थोड्यांक hospital appointment मेळना कोणाक कितें जाता problem. So that is it's a big issue. So it's like I won't say it's a burden, but I love to have the burden. या म्हळ्यार एक एकेडमी जावं एक हें ऑर्गनायजेशन तयार करप हेजो बेनिफीट ओवरऑल जे इंडियन जावं गोंयकार आहा तांकां फायदो जाता तांकां फायदो जातालो सो हें हांव गोंयकारांक सांगता दीस इज तुमी मेंबर जाय तुमी कोण मेंबर जाता तेमकां वी वील लूक आफ्टर देम आनी मेंबरशीप आमी लायफ टायम मेंबरशीप केला £50
आनी कोणाक मेंबरशीप जायना जाल्यार दे कॅन मेक अ इंस्टॉलमेंट पेमेंट लायक £10 हाव मच अफोर्ड यू कॅन गीव इंस्टॉलमेंट आनी ऑलरेडी आमी हें केलां मेंबरशीप फॉर्म तयार केला आनी आमगेलो वन ऑफ माय मेंबर इज डुईंग द मेंबरशीप फॉर्म सो ही इज कीपिंग रेडी आनी मुगेले माय मेन जॉब मुगेलें इज टू फॉर्म द company name. So company name Tiatr Academy we are having a big question mark. अजून कितकोन करपा जाय तें जातोलें एनीवे आतां कालोस बाब तियात्र फिल्डाचो तुका मोग कित्या पासत लागलो हें बरें क्वेश्चन लागलें म्हाका केलें मोग कित्याक आमकां गोंयकारांक सद्दां आमकां तियात्रा मोग आमी कोंकणीचो मोग आमी कोंकणी झगडटात आनी आमगेले जायते गोंयकार भाव लंडन आसात ते झगडटात आनी दे लव कोंकणी आमगे आतां कितें कोंकणी कितें जाला इज बिकम वेरी इंटरनॅशनल लँग्वेज आमी जाता तितलें आमी प्रमोट करपा जाय जेन्ना हांव ल्हान आसतना कितें बाबा म्हाका कोंकणी म्हणल्यार आय हॅज टू प्ले मॉडर्न सॉंग आय टू प्ले हांव बँडान वाजयतालो आनी तियात्र केन्ना वचनासलो जेन्ना हांव लंडन गेलो लायक नियरली 30 years ओल्ड क्रॉस जालें म्हाका जेन्ना हांव लंडन गेलो तेन्ना आय वॉज मिसींग समथींग हय जे गोंयांत तुका मोग नासलो थिंगेले उपरांत मोग जालो थिंग सो लायक केन्ना हांव सॉसेज चोरिसां आनी कितें 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 तें केन्ना हांवें लंडन वयतकूच सगळी रुची येवपाक लागली आमी कोंकणी सेम लँग्वेज येवपाक लागली आनी त्या जाता तेन्ना हांव कितें करतालो सावंड घालूंक वयतालो तांकां आनी तेन्ना सावन म्हाका मोग आय मस्ट डू समथींग फॉर कोंकणी माय भास so everyone does like Gujarati people they have their own community like Punjabis they have own community so why not go should have this tu ki dista आमी एक कोंकणी भास करपाक जाय सो वी आर ट्राय टू बिल्ड one umbrella and come bring all गोंयकारांक all London गोंयकारांक to come together हय पूण तूं फकत तियात्राक सावंडूच घालून रावलो काय तेज्या भायर मुखार आनी कितें तरी केलां ना सावंड घालून रावलो ना तेजे मुखार हांवें कितें केलें सावंड घालो आय एम लायक वाय आय डोंट प्रमोट गोवन आर्टिस्ट ओवर हियर तेजे पयलीं हांव कितें करतालो आमगेले म्युजिशियन हाडटालो बँड लायक बीग सिटी बँड लिंक्स तांकां पयलो वतालो वाजोवपाक सो हे पाट म्हणल्यार तियात्राक वी स्टार्ट डुईंग आनी हें स्टार्टेड वीथ आमगेलो टोनी गोन्साल्वीस कायतन ब्रागांझा दे वर लायक मेन पीपल आनी ते पयलींचे आमी हांबे मागीर आमगे आफ्रिकानीस पयलींचे ते गोंयसान तियात्र हाडटाले जॅकोबा तियात्र येतालो जाय जाणां तियात्र येतालो पयले आनी हांवें म्हणलें या इफ आय हॅव सम टॅलंट म्हणून सांगलें वाय आय डोंट ब्रिंग देम सो हांवें एक स्टेप फॉरवर्ड घेतलें हांवें म्हणलें लेट्स डू इट करया आमी कोंकणी भास प्रमोट करया आमगेले माचयेर हाडया आनी आमगे गोंयकारांक दाखोवया सी आनी ही कोंकणी भास आमी आतां दोन जाल्यार मुखार म्हाका दिसना ती आनी 5 years म्हणटकूच नॅक्स्ट जनरेशन म्हणटकूच इट वील डिसपियर म्हाका दिसता तेकाच लागून तें गोवन हेरिटेज तुजें ऑर्गनायजेशन फॉर्म जालें हय तेका लागून हांवें कितें केलें गोवन आर्ट एंड कल्चर फॉर्म केलें आर्ट एंड कल्चर हय लिमिटेड सो दॅट वॉज होल कॉन्सेप्ट सो दॅट वील गिव ते कितें जाता ते फॉर्म केलें म्हणटकूच ऑफिशियल जालें की ना देन देर नो इश्यू इश्यूंग द विजा सो गव्हर्मेंट लूक इन टू दॅट अरे हो आर्ट एंड कल्चर करता हेल्प करता म्हणजे तो विजा कोणाकूय व्हरपाक जाय कितें त्यो सगळ्यो पेपर वर्क सो आय डू ऑल सगळे पेपर वर्क हांव करता हय सो देर नो इश्यू आतां तुजे कितले सुमार अशें हे भाशेन पेपर वर्क केले आसतले हेच वर्सा एटलिस्ट 2-3 चार तियात्रांक स्पॉन्सर केला हेच वर्सा इज अ हिडन सो आय सेड हांव करता बट डोंट डिस्क्लोज माय नेम आय एम देर लायक जालें तियात्र आतां लास्ट टायम जालो हे गेलो तियात्र आमगेलो ब्रायनाक गेलो सो ती म्हजी माय सो ते पेपर वर्काक मातशें प्रॉब्लम जालो तांकां सो दे आमगेलो ऑर्गनायझर येयल्यार म्हणपाक लागलो कालूच तूं मातशें पेपर हेल्प करता म्हणून आय से ओके वाय नॉट हय म्हाकाय आतां ह्या खिणान उमेद जाता सांगपाक की म्हाका दिसता 2015 कितें तेन्ना आनीक आतां रिसंटली तुज्याच उद्देशी विजा पेपर घालून हांव UK पावलो खरेंच कालूस बाब सोबे माजार चड आनीक चड देव बरें करूं इट्स माय प्लेजर आम डुईंग हांव करता ती वचून बा कोंकणी मोगा पासत हांव जाण तूं कितलो वावरता तो आमगे कोंकणी तुगे प्रुडंट न्यूजाक आनी तूं यू आर डुईंग अ वेरी गूड जॉब and people really appreciate you.
देव बरें करूं कालोस बाब हें तूं तियात्रांनी केन्ना तरी न्हेसला हय ल्हान आसतना हांव तियात्रान एक्टींग करतालो स्कुलान आसतना आनी जेन्ना हांव पयले फावटी लंडना येयलो तेन्ना 2 फावटी तियात्रान नाचलेलो आय वॉज डुईंग मेन रोल एज अ हिरो या आमगे एक बेला बाय आसा ते मुगेले हिरोईन आसलोले शी मस्ट बी वॉचिंग मी ओके सो आय एक्टेड एंड आफ्टर दॅट मागीर कितें जालें आय वॉज वेरी बिजी मुगे जॉब आसलोले म्हाका टायम नासलोलो देन स्लोली आय से आय मिसींग समथींग आय हॅड टू गिव समथींग आमी ह्या गांवांत येताय आमी रावताय तुका लोक वळखतलो जेन्ना तूं बरें कोत्ते वायटूय कोत्ते तुका लोक वळखतो तूं कितें जोड तूं जालें म्हणटा तूं कांय घेवन वयर वचपाना सगळें हिंग दोतलो तुगेलें कितें बरें कोत्ता तें उरतलें आनी तेंच हांव मॅसेज दिता आमी गोंयकारांक कितें बरें कोराय आमच्या गोंयकारां पासत आमची कोंकणी मोगा पासत या आनी हांव जाणा गोंयकार करतले म्हणून तांकां सपोर्ट जाय तांकां लिडरशीप जाय या आनी लोक म्हणटाय थोडे अरे जेलसी आसा कोणाक जेलसी ना ती आसता एक आंबो धरलो एक कुसलो आंबो आसा म्हणल्यार एक कुसले आंबे सगळे कुसताय हय म्हणजे बारीक बारीक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जाताय सो दॅट इज आय फायंड इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लायफ इज अ पार्ट ऑफ लायफ तें ना जाल्यार उमेद ना तें जावपा जाय तो उजो घालता हांव पालोवपा जाय इट्स अ गेम इट्स लायक गेम बट I don't blame anyone. See, it's nature, it's human being. I don't blame anyone. They talk about me. Muge only no problem. I enjoy it. So Carlos is Carlos, what I am. No one can change Carlos. That's how we do it. In the same way, anyone, he is communist. That change करून जायना. I can't say, अरे तूं अशें करून तशें करून जाय. So हांव जाणा, we'll do it. We'll fight, we'll do it. How we fight for our Goa liberation. Like that Konkani we have to fight and we have come together. एक आमकां डिफरन्स दिसती पडटा तो म्हळ्यार एक टायम असो आसलो की मुंबय तियात्र तयार जाताले आनी ते गोंयांत येताले आनी गोंयांक मागीर हावसफूल जाताले आनी मुंबयच्यान कलाकार येयलो म्हणून एक उमेद भोगताली पूण आयज कितें जालां आनिकूय पत्तें जालां तेज्या उपरांत गल्फांक जावपाक लागलें तियात्र गल्फांक जाताले गल्फांक हावसफूल जाताले आतां गल्फाची परिस्थिती मातशी वेगळी जाल्या आतां यूके एक ट्रेंड जाला की तियात्र दर शेनवार आयतार शुक्रार तियात्र जाता हेजेर तुजें मत कितें कित्याक गोंयचो तियात्र गोंयांक हॉलांक तितलो लोक जायना आनी हॉलांय एवेलेबल ना पूण यूके गेले जाल्यार तुका सावथ हॉल मागीर स्विंडन मागीर वॅमली हे सुवातेचेर तर तियात्र चालूच तुजें मत कितें म्हणजे तियात्र बाब इट्स व्हेरी गूड टॉपीक कितें जाता ट्रेंड चेंज जाता ओके आतां कितें जालां गोंयांत तियात्रा लोक जायना पूण यूके जाता दॅट्स व्हेरी गूड फॉर यूके दॅट शोज आमगे गोंयकार भाव लंडनाक गेल्याय तांकां कितें मिस आवट जाता सो ते तियात्र म्हणटकच ते सगळे धांवट येताय आनी इट्स गेट रियली पॅक्ड आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी फॉर दॅट या तांकां जाता आमची गोंयची भास वयर काडूंक सोदता आनी तियात्राक कितें जाता लोक हावसफूल आतां ह्याच म्हयन्यांत सप्टेंबरान म्हणजे 3 तियात्र जाले 3 तियात्र पॅक सॅली गेलो जालो ब्रायना गेलो जालो सेमिसरा गेलो जालो 3 तियात्र पॅक आय एम व्हेरी हॅप्पी फॉर दॅट सो हेजे दिसून कोट्टा आमगे गोंयकार कितलो तियात्राचे मोगी ते आनी कितें जालां आमच्या यूके गांवांत चडशे गोंयकार लंडन आसाय कुवेतचे लोक लंडना येयलाय दुबयचे लोक लंडना येयलाय वीच इज व्हेरी गूड सो आमगे बरी व्हडली कम्युनिटी जाला आनी म्हाका दिसता हेच्या मुखार तियात्र वयतले पूण आमी कितें करपा टार्गेट करपा जाय भुरग्यांक कोंकणी शिकोवपाक हय एज आतां सद्याक तूं एकाडेमीचेर लीड करता म्हणटा तशें तूं बापूय जालो तुज्यो जायत्यो जबाबदारी आसतल्यो हें कल्चर गोंयांक जशें कल्चर आसलें तें कल्चर यूकेक तयार करप त्या भुरग्यांक मुखार व्हरप सामकें गरजेचें कारण सावथ हॉलाक हांवें धाकटेशें एक वर्कशॉप केलें थिएटर वर्कशॉप आनीक अशें दिसतालें की हीं भुरगीं येतलीं कित्याक त्या कल्चरांक भितर वाडलीं तीं ह्या येतलीं काय दिसतालें बट जेन्ना हांवें तें स्टार्ट केलें सो जायते भुरगीं पार्टिसिपेट जालीं आनीक तें भितरलो जो टॅलंट आसा तेका आमी एक वेगळी चालना दिवपाचो प्रयत्न केलो
आनी ती खुशाल जाली. म्हाका दिसता हो वावर तुमी मुखार व्हरचोच पडटलो. हय हो वार ऑरेंज दीस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. आमी आमगेले UKचे आसता न्ही, आमी तांकां लोक म्हणटा लोकल, ते लोकल न्ही, दे आर ऑल इंटरनॅशनल. या वी कांट से एनी वन लोकल्स, बट आय डोंट लायक द लँग्वेज लोकल म्हणटा ते आर, आनी ते दे हॅव अ वेरी गूड टॅलंट. आमगेले जाता आर्टिस्ट, आमी तियात्र आसा, बरे बरे तियात्र आसा UK. आनी आमकां कितें जाय त्या भुरग्यांक आतां रूट आसान कोंकणी वयर काडपाक. आनी हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्टेड जाला. आमगेलो मार्क डी सिल्वा तो जायते ट्रेनींग दिता भुरग्यांक कोंकणी बा, आनी आमी शिकयताय भुरग्यांक कोंकणी. आनी जायते पेरंट्स पासून भुरग्यांक धाडपा लागून बरी सपोर्ट करतात. या वीच इज वेरी गूड न्यूज. आनी आय थिंक आवर फर्स्ट टास्क वील बी टू प्रोमोट यंगस्टर्स एंड न्यू टॅलंट. या प्लस कालोस बाब, तुमच्यो आमी जशी नदर मारता तशी जी तुमची वळेरी आसता तियात्रांची, ती व्हडली जायत आसता. आनीक दर शेनवार आयतार जे तियात्र जे मांडून हाडटात ते आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता 24-25 पासून जायतीं हॉलां बूक. हय हांव चार्ट धाडटलो, म्हाका चार्ट धाडलोलें ग्रेगान, इतले बूक जाले. सद्या म्हज्या कोंतान दिसता 2024 नियरली 10 or 15 शोज कितें बूक जाले ऑलरेडी तियात्राचे. ऑलरेडी एवरी मंथ 2 शो बूक केले तियात्र. सो दीस ट्रेंड वयतले. इवन 2025 पासून लोकांनी बूक करूंक लागले हॉलां. कित्याक लोकांक पयलें बूक करपा जाय, कारण कितें, आमी बूक करना जाल्यार अदर कम्युनिटी बूक करता. सो आमकां मागीर हॉल मेळना. हय, सो ताका लागून हांव गोंयकारांक सांगता, कोण प्रोमोटर, कोण आमगे डायरेक्टर्स आसात तांकां सांगता, तुमी पयलें बूक करात. कोणा ना आमगेलो ग्रेक आसा तो चड वावरता हॉलां बूक करपाक, तोय पेपर वर्क करता. आनी तशेंच तुमकां जायना आमगेले कमिटी, आमगेल्या वन्स वी फॉर्म आवर कमिटी, आमी श्योर करता, वील ऑल्सो मेक श्योर दॅट आमी तुमकां हॉल बूक करतले. या आनी कितें जाय जाल्यार, कितें हेल्प जाय जाल्यार वील ट्राय टू लूक इनटू. या कालोस बाब, बरें केलां तुवें. एक म्हणजे आमच्या ग्रेगाचो तुवें उगडास काडला. खरें म्हळ्यार म्हाका ह्या खिणांत तुजे बरोबर रावन आमच्या ग्रेग बाबाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून दिसता. कारण तो जायतो वावुरता, जायतो तोकोस घेता, आपलो सगलो वावर कुशीक दवरून ह्या तियात्राच्या फाटल्यान धांवता. पूण हांव जेन्ना ताचे लागीं उलयतां तेन्ना ताका जायतें कुस्तार पडटा कोंकणींतल्यान उलोवपाक. कोंकणीचो जायतो मोग सगळ्या तियात्रांनी म्हाका दिसता लायटी पासत तोच वावुरता. बरी लायट. हय, सारकें सारकें. आनीक सावंडाक लागून तुमी वावुरतात, तुमी सगळी जबाबदारी घेतात. कालोस बाब, नेक्स्ट ह्या फुडें तुजो फुडलो प्रोजेक्ट कसो कितें आसतलो? फूल वन्स कमिटी जाली की ना, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज टू हॅव अ जनरल बॉडी मिटींग. आनी आय वील पूट दॅट आमगेल्या मेंबरांक घालतलो, आमी कितें करया प्रोजेक्ट. या वील ट्राय टू गेट इट फ्रॉम देम. ओके, पूण म्हजे हिसपान दिसता एक प्रोजेक्ट मुगेलो आसा करपाचो, आमगेल्या UKच्या यंगस्टर्सांक घालून एक प्रोजेक्ट करपाचो. या आनी तितूंतल्यान आमी गोंयचे थोडे 2-3 आर्टिस्ट हाडपाचे टू गीव फ्लेवर. कालोस बाब, व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांकूय कळपाक जाय. जायतीं वर्सां तूं गोंयांक ना, म्हणजे तुजो मूळ गांव म्हणजे तूं खंयचो, आनीक तूं गोंयांक कितें करतालो? गोंयांत बेजिकली हांव टिचर आसलो. गोंयांत लोटली शिकयतालो, सेवर ऑफ द वर्ल्ड. हय, आनी म्हजें पार्ट टायम जॉब आसलें, आय वॉज अ म्युजिशियन. आनी हांव बँडां वाजयता. बँडाचें नांव आसलें सिल्वर स्ट्रिंग. दॅट वॉज म्हगे ओन बँड आसलोलें. आनी तें आजून पासून चलता गोंयांत, दुसरो चलयता. आनी आय स्टू डू अ लॉट ऑफ चॅरिटी वर्क. हांव कोणा सांगना कितें करतालो. या ते उपरांत मागीर जेन्ना हांव काजार जालो, या तेन्ना मिसेसान गोंय येयलो, लंडनाक गेलो. लंडनाक वचून डिफिकल्ट जॉब मेळपा पयलीं डिफिकल्ट. ते लंडन एक्सपिरियन्स मागताय, तुवें कितें एक्सपिरियन्स केला काय ते. सो स्टार्टींग आय स्टार्टेड लायक अ क्लार्क जॉब, जस्ट प्रिंटींग द पेपर, doing the copying, doing the filing, this. And then suddenly amgele I said no, job mugeli ni, I have to do something. And then I started my chartered
कामां वयतालो आनी मागीर चार्टर्ड जालो आनी ते उपरांत I got a very good job in a company called Arab Consultant and I think 30 years काम केलें आनी I work hard for it. So कामाक वचप राती कॉलेजी वचप हेंचें म्हाका गोंयकारान जाय केलोलें शिकोवप मीन्स अ मॅसेज टू गोवन्स आमगे UK गोवन्स भुरग्यांक स्पेशली पयशे मेळटा म्हणून थोडे धांवनाका स्टडी कराय आनी आमचे कितें इंडियेचे लोक लंडना येताय स्टडी करपाक या सो तुमी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा थिंगा तुमी शिकोवंक जाय message and you can become doctor, you can become top musician, you can become a scientist. Yeah, so facilities and UK is number 1 in whole world. Like we have Oxford, we have Cambridge colleges. Yeah. So my request for the parents, make sure their kids. वेळ खूब थोडा आहा तरी पण निमाणो एकूच प्रश्न की जे टॅलंट तुज्या भितर आहा ते तुज्या भुरग्यांक कोणाक तरी हय in आमगे फॅमिली सगळी आमगे भुरगीं सगळीं म्युजिशियन आसा. माय डॉटर हॅज डन 8th grade. ती सगळीं वाजयता पियानो वाजयता वायलिन वाजयता बेस गिटार. माय सन एल्डस्ट सन हू इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया या तो ही इज अ गिटारिस्ट. मुगे धाकलो चेडो एरन तो ही इज अ गुड ड्रामर आनी तो इंग्लीश बँडान बारा वाजयता. ही प्लेज विथ इंग्लीश बँड या एंड बट दे आर ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टायम. माय एल्डस्ट सन is working in Australia. Yeah, a company has set in Australia, and he worked for coding. He's a manager out there, and my daughter also in the coding. So she's working for American company, and my youngest one is a engineer, environmental engineer consulting. So they all are doing well. Yeah. So in the same way, I hope many Goans will be having the same good family and well. खरेंच आतां कार्यावळ सोंपोवपाचो वेळ जाला. कालोस बाबान जे भशेन सांगलां आमचे जायते गोंयकार प्रोफेशनल कशे युकेच्या देशांत वावुरतना म्हजी तर तांचे बरोबर भेट जाल्या आनी हांव तांकां भेटलां. कार्यावळ सोंपयता आसतना कालोस बाब तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो आनीक आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. Thank you, Tiatr Bob. I like to thank you for the crew also. They have done a good job for me. And once again, I really appreciate you have given me the opportunities. And I hope Goans will enjoy our Konkani language in UK. पळय एक वेरी इम्पॉर्टंट कार्लोस बाबाक गोंयांक कोंकणी आवडनासली तो वेस्टर्न म्युजिकेचेर त्या नादांत घुसपलो आनी UK पावल्या उपरांत ताका मायभाशेचो उगडास जालो. आयज तो मायभाशे पासून जायतो वावुरता. इतल्यानूच कार्लोसा सांगताक आयची ही माणकाम मोतिया कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस. आज गोंयांत डिझलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसां वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना मुंगरय ना. कसलो चमत्कार न्ही. गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता आतां उलय. आतां कितें उलो भिवपाची सोड आतां उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.